गोंय ही कलाकारांची खाण। गोंयच्या कलाकारांनी तयार केल्ले विविध पुतळे कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पावलान GSIDCन शारांत पर्यटकांक आकर्षित करपाक स्थापन केल्या। गोंय हे पर्यटन थळ। संवसारभरांतले पर्यटक गोंयांत येतात। गोंयची संस्कृताय, गोंयचो इतिहास संवसारभरच्या लोकां मेरेन पावोवपाक गोंय कला आनी संस्कृती खात्यान राज्यांत हालीं नव्याच उपक्रमाक सुरवात केल्या। ह्या उपक्रमा अंतर्गत कला आनी संस्कृती खात्यान खासा शारांनी पुतळे उबारल्यात। पणजे शाराची निवड केंद्र सरकाराच्या स्मार्ट सिटी येवजणेंत जाल्ल्यान आतां पणजे आनिकूय आकर्षित करपाच्या कामाक सुरवात आसा। पणजे कांय सुवातांचेर हे अशे तरेचे पुतळे उबारिल्ले आसात। गोंयचे सैम, गोंयचे सण, गोंयची शेती परंपरा ह्या सगळ्यांचे राज्यांत येवपी पर्यटकांक दर्शन जावचें म्हण पणजेंत कांय कडेन हे पुतळे बसयल्यात। हे पुतळे पर्यटकांचे मन भुलोवपाक लागल्यात। सद्याक गोंय सरकार राज्यांत पर्यटकांच्या आकर्शणा खातीर वेगवेगळे यत्न करीत आसात। गोंय हे कलाकाराची खण म्हणटा आमी, आनी म्हणून एक आमच्या पणजेकाराच्या जिवनाक सदांच आमी एक आर्ट फॉर्म पळोवचें हे रस्त्यार। आनी पणजे हे शहर अशें शहर की ज्या जाग्यार गोंयांक आयिल्लो प्रत्येक ट्युरिस्ट हांगा विजीट करता। जवळ जवळ एका वर्साक या गेल्या वर्साक जे फिगर आसा ते 60 लाख ट्युरिस्ट हांगा आयले। मागीर 60 लाखांतले प्रत्येक जाण हांगा विजीट केला आसतले। आनी म्हणून एक पणजे शहर आनीक सोबीत करपाक, आनीक सुंदर करपाक आनी शहरांक ते विविध जाग्यार आमी इन्स्टॉल करता। अशे 6 स्कल्पचर्स आमी शहरांक इन्स्टॉल करता। तशेंच EDC पाटो प्लाझा हो एक पणजेचो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंटाचो एक बरो भाग जाता। म्हणजे पणजेचे जवळ जवळ म्हाका दिसता 10-15 हजार लोक ते कामाक आसता। विविध बिल्डिंगो आयल्या, कमर्शियल हब म्हणपाक जाता। नरिमन पॉयंट ऑफ गोवा अशें ताजें एक व्याख्या आसा। आनी म्हणून थंय आमी एक वुमन एम्पावरमेंट ह्या सब्जेक्टाचेर आमी स्कल्पचर्स करपाक आर्ट एंड कल्चराकच सांगल्या। आनी थंय अशेंच आनीक 5 स्कल्पचर्स येता। पर्यटक गोंयांत फक्त मजे खातीर येता, तांकां गोंयच्या संस्कृतायेचें दर्शन घडोवन दिवपाचो सरकाराचो हो ल्हानसो यत्न आसा। ह्या वावरांत भर म्हण सरकारान कांय फामाद कलाकारांनी तयार केल्ले पुतळे शारांत स्थापीत केल्यात। एक आमी ठरयलें एक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान की पणजे शहराक एक नामनेच्या आर्टिस्टा कडल्यान आमी शहराक संबंदीत आशिल्ले थोडेशे स्कल्पचर्स करून घेवया आनी लॉंग लास्टिंग स्कल्पचर्स म्हणजे ब्रॉन्झ स्कल्पचर्स। आनी म्हणूनच आमी सुबोध केरकार आसूं अशे नामनेच्या कलाकारा कडल्यान आमी हे स्कल्पचर्स डिझायन करून घेतले आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान। शारांत आनिकूय कांय सुवातेर अशे पुतळे घालपाचे आसात। पर्यटक हंगाम सुरू जावच्या पयलीं गोंय सरकार पर्यटकांक आकर्षित करपी आनी गोंयची संस्कृताय पर्यटकां मेरेन पावोवपाक यत्न करपाचो गोंय सरकाराचो उद्देश आसा। आर्ट एक्सपो खातीर पणजे आनी पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार।